पावसाच्या फाटभुंयेर भारतान इंधन पावपाक आडमे येवपाक लागल्यात। तशेंच गोंयांत भयाचें वातावरण लेगीत निर्माण जाला। लोकांनी पेट्रोल पंपाचेर बुधवारच्यान पेट्रोल भरपाक गिट्टी घातल्या। हाका लागून कितल्याशाच पंपावयलो इंधनाचो सांठो सोंपिल्ल्यान धांवपळ निर्माण जाला। तरी प्रत्यक्षात गोंयांत इंधनाचो उणाव नाशिल्ल्याचें गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनान अध्यक्षान स्पश्ट केला। फाटल्या 24 वरांत लोकांनी गरजे परस चड इंधन खरेदी केल्ल्यान पंपाचें गणित बिगडलां। एका सामान्य पेट्रोल पंपार दिसाक लागीं 9000 लिटर पेट्रोल आनी 3000 लिटर डिझेलाची विक्री जाता। मात भंयान लोकांनी ही खरेदी 11.5 ते 10.5 लिटर मेरेन पावयली। कुडचडे प्रकरण संवेदनशील आशिल्ल्यान ते क्रायम ब्रांचाकडे दिला। ह्या प्रकरणाचो योग्य तरेन तपास चालू आसा। तपासा विशीं कसलेच तरेचो दुबाव बाळगूचो न्हय अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें। मजगतीं ह्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर गुन्यांव फांटो आनी फॉरेन्सिक पंगडान दुबावीत आरोपी सोहम नायकाच्या घराची तपासणी करपाक सुरवात केल्या। अस्तंत आशियात चालू आशिल्ल्या झुजाक लागून संवसारीक पावंड्यार ताणभरीत वातावरण निर्माण जाला। ह्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रारा सांजे वेळार 6:30 वरांचेर सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यां वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्स करतले। राज्याची तयारी आनी आपतकालीन येवजणेचो ह्या बसकेंत नियाळ जातलो। टीम इंडिया ह्या भावांनी केंद्र आनी राज्य मदलो समन्वय घटमूट करपा खातीर भर दितले। आदर्श आचारसंहिते खाला आशिल्ल्या राज्याचो ह्या बसकेंत आस्पाव जावपाचो ना आनी त्या राज्याच्या मुखेल सचिवां वांगडा वेगळी बसका घडोवन हाडटले। मजगतीं प्रधानमंत्र्यान हाचे आदीं संसदेत उलयतना इंधन आनी वायूची पुरवण सुटसुटीत दवरपाचेर भर दिल्लो। रामनमीच्या फाटभुंयेर गोंयच्या विंगड देवळांनी प्रभू श्रीराम जन्म सुवाळो व्हडा भक्तिभावान मनयलो। दनपारच्या 12 वरांचेर श्रीराम लल्लाची मुर्ती पाळण्यांत घालून धार्मीक विधी सयत श्रीराम जन्म सुवाळो मनयलो। पुराय गोंयच्या श्रीराम मंदिरांनी महाप्रसादा सयत वेगवेगळ्या धार्मीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें। पळयात रामनमीची कांय खिणचित्रां। दाबोळे वाठारांतल्या प्रभू व्हायलेटा कॉम्प्लेक्सात डायरिया दुयेंती वाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला। दूषित उदकाक लागून लोकांच्या जिवाकडेन खेळ चल्ला असो आरोप थळाव्यांनी केला। मुख्यमंत्री तशेंच मंत्री माविनान घडणूक थळार येवन परिस्थितीचो आढावो घेवचो, तशेंच उदकाची तपासणी, नितळसाणेची योग्य वेवस्था आनी जापसालदार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। सत्तरीच्या खातोडे पंचायत वाठारांतल्या सुरंगुळी आनी शिरसोड्या गांवांक रातच्या 10 ते 10:30 वरांचेर चक्रीवादळाचो तशेंच आडवेळ्या पावसाचो फटको बसलो। हाका लागून वाठारांत मोठ्या प्रमाणांत लोकांक लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा।
देवळाचे सभा मंडपाचे तसेच घराचे छप्पराचे मोडतोड झाली. सरकारान मदत करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. उत्तर गोंय जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या भौशीक सुवातींनी परवानगी वगर पोस्टर, बॅनर आणि हेर होर्डिंगां लायिल्ल्याचे प्रशासनाच्या नदरेक आयला. हाका लागून भौशीक मालमत्तेचे लुकसाण जावपाक लागिल्ल्यान गोंय मालमत्तेचो विकृती कायदो 1988, गोंय नगरपालिका कायदो 1968 आणि गोंय पंचायत राज्य कायदो 1984 या तरतुदीचो भंग जाल्ल्यान या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांक बेगोबेग कारवाय करपाचो निर्देश दिला. तांच्या सगळे बेकायदेशीर पोस्टर, बॅनर, होर्डिंग आणि वण्टीचेर बरयल्ले बरोवप काडून उडोवचे आदेश दिलात. हातूंत सरकारी इमारती, भौशीक वण्टी, वीज खांबे, रस्त्याची चिन्हां आणि हेर भौशीक सुविधांचो आस्पाव आसा. मोरजे सरकारी फुटबॉल मैदानाची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. या मैदानाच्या सारकी देखरेख करू नाशिल्ल्यान मैदानाची वायट स्थिती जाल्या. बेगोबेग या मैदानाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करचे तशेंच खेळा मंत्र्यान मैदानाच्या स्थितीचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात दर वर्सा गणपती उत्सव मनोवपाच्या सुवातेर सुमार 3.96 कोटी रुपयांच्या 2 माळयेची इमारत आणि नवनिर्माण कामां करपाविशींचो वाद परतून पेटलो. हो प्रकल्प रद्द जालो ना जाल्यार फाल्यां सकाळी 8 वरांचेर आमरण उपोशण करपाची शिटकावणी तरणाटे फुडारी चिराग नायकान दिल्या. मजगती पोरणी शेड मोडपाच्या अवस्थेत आशिल्ल्यान ताच्या पुनर्बांधणीचो प्रस्ताव GSIDCक धाडला आणि ताकाय मान्यताय मेळ्ळा अशें मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. मडगाव होलसेल नुस्त्या मार्केटाक लागून भाजप सरकाराक आणि तांच्या कार्यकर्त्यांक व्हड आर्थीक फायदो मेळटा. हाकाच लागून हो प्रकल्प पुराय जालो तरी आजून ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण जावंक ना अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायचें म्हणणें. SGPDएंतलो कमिशन घोटाळो आपूण रोखडोच उक्ताडार हाडटलो अशें आमदार विजयान सांगलें. बिरेस्तारा विजयान होलसेल नुस्त्या मार्केटाची पळोवणी केली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही
तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. एस सिंग, जाका भवानी म्हूण वळखले वता, ह्या ल्हान भुरग्यान वृंदावन ते अयोध्या फक्त 10 दिसां भितर चलत पुराय केलें. ह्या 4 वर्साच्या भुरग्यान राम मंदिराक भेट दिली आनी श्री राम प्रभूचें दर्शन घेवन प्रार्थना सुद्दां केली. हो भुरगो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी सीएम योगी आदित्यनाथ हाचो फॅन जाल्ल्याचें मुखार आयलां. रामेश्वर हांगचे 7 नुस्तेमाऱ्यांक श्रीलंकाच्या नौदळान अटक केला. समुद्राच्या शिमेचेर नुस्तेमारी करत आसतना तांकां धरले अशें मुखार आयलें. बेकायदेशीरपणान ही नुस्तेमारी चलताली असोय दुबाव आसा. न्यू गांधारी रोडाचेर सक्सेना लॉन्च हांगा एक हिट अँड रन ही घडणूक घडली. एका अल्पवयीन चालकान निश्काळजीपणान व्यायाम करत आशिल्ल्या श्रीनिवास तांडी नांवाच्या सायकल चलोवप्याक धडक दिल्ल्यान ताका मरण आयलें. ह्या घटनेत शामील आशिल्ल्या अल्पवयीन चालकाच्या आवयच्या नांवार आशिल्ली कार जप्त करपाक आयली आनी त्या अल्पवयीन चालकाक बाल न्याय मंडळा मुखार हजर केलो. खडकवाळ कॉलेजीन शिकपी हो भुरगो नुकतोच 11वी पास जाला आनी सध्या ताची चवकशी चालू आसा.
वास्को रेस्टॉरंटाक व्यावसायिक गॅस सिलिंडराक लागून खूप लुकसाण सोंसचें पडटा. कांय रेस्टॉरंट्स लाकडाचो वापर करून जेवण रांदपाक लागला, तर काही व्यावसायिकांनी आपलो मेनू सुद्दां कमी केला अशें मुखार आयला. खुबशा रेस्टॉरंट्सांनी गॅसाच्या कमतरते खातीर खाजगी कंपनी कडेन आपलो मोर्चा वळयला. ह्या परिस्थितीचो दैनंदीन कामकाजाचेर परिणाम जाता. महाअष्टमीच्या शुभ मुहूर्ताचेर अयोध्याक बडी देवकाली देवळांत भाविकांची मोठी गर्दी दिसली. देवीचें दर्शन घेवपा खातीर आनी धार्मीक विधी करपा खातीर फांतोडेर भक्तांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायिल्ली. संपूर्ण देवळाक भक्ती आनी श्रद्धेन भरिल्लें वातावरण अनुभवपाक मेळ्ळें. भाविकांनी देवीचो जयघोश केलो आनी सुख समृद्धी खातीर प्रार्थना केली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी गोरखपुरात एका आधुनिक मोबायल रक्तपेढी वाहनाचें उद्घाटन केलें. हें वाहन गरजू रुग्णांपर्यंत वेळार रक्त पावोवपाक मदत करतलें. हें वाहन रक्ताचें सुरक्षीत आनी सुलभ संकलन आनी वाहतूक सुनिश्चित करता. ह्या उपक्रमाचो उद्देश ह्या क्षेत्रांत आरोग्य सेवा आनीकूय घटमूट करपाची आसा, अशेंय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें. गोयच्या डीजीपीन आयज न्याय संहिता प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. ह्या प्रदर्शनात नव्या फौजदारी कायदो संहितेचो मुखेल तरतुदी दाखयल्यात. कायदेशीर हक्क आनी कार्यपद्दती विशीं चड जाणून घेवपा खातीर भेट दिवपी आनी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. लोकां मदीं कायदो आनी न्याया विशीं जागृताय निर्माण करपाचो ह्या कार्यावळीचो हेतू आशिल्लो. कोलकाता पुलिसांनी न्यू टाउन परिसरात रामनवमीची मिरवणूक थांबयली. मिरवणुकीच्या दरम्यान कोणाकूच शस्त्र बाळगोवपाची परवानगी दिवची ना अशें प्रशासनान स्पश्ट केलें. ह्या निर्णया खातीर आयोजक आनी भाविकां मदीं कांय प्रमाणात निदर्शनां आनी असंतोश निर्माण जाल्लो दिश्टी पडलो. प्रशासनान नागरिकांक शांतता राखपाचें आनी अधिकृत सूचनांचें पालन करपाचें आवाहन केलें.
गुजरातांतल्या एका संशयीत मद्यधून म्हणल्यार सोरो पिवन गाडी चलोवपी मनशान रातचे पर्रा हांगा विजेच्या तारीक धडक दिली. ह्या अपघाता खातीर खुबश्यो तारो तुटल्यो आनी गांवभर खूब वेळ लोकांक त्रास सोंसचे पडले. लायट नाशिल्ले कारणान लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडून लोकांनी हुस्को उक्तायलो. सतर्क स्थानकांनी ट्रकांतल्या दोगांकूय ताब्यांत घेवन पुलिसांच्या स्वाधीन केले. ट्रकाची फाटली नंबर प्लेट नाशिल्ल्याचे लक्षात घेवन अधिकाऱ्यांनी तपास सुरू केला. योगगुरू स्वामी रामदेव हांणी अमेरिका आनी इराणात सुरू आशिल्ल्या संघर्शाचेर भाश्य केलें. ह्या परिस्थितीत ना अमेरिकेचो विजय जातलो ना इराणाचो पराभव जातलो. तांणी फुडें अशेंय म्हणलें, दुसऱ्याक धाक दाखोवपा खातीर शस्त्रांचो वापर करप ही लोकशायेची व्याख्या न्ही. स्वामी रामदेव हांणी ह्या गोश्टीचेर भर दिलो. लोकशायेचो अर्थ असो आसा की खंयचोय एखादो देश कितलोय सामर्थ्यवान आसलो तो दावो करत आसूं पूण कोणूच भिवून तांकां कोणाच्याच दबावान रावप ना अशें बाबा रामदेवाचें म्हणणें. दुर्गाष्टमीच्या शुभ मुहूर्ताचेर मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हांणी उज्जैनाक भेट दिली. अंगारेश्वर देवळा लागसार आशिल्ल्या एका गोशाळेंत तांणी गोसेवा केली. मुख्यमंत्र्यांनी स्वता गायीक चार भरिली आनी गोमातेचो आशिर्वादूय घेतलो. हो उत्सव देशभरात भक्ती आनी श्रद्धेन मनयलो वता. कीज पंचायत तुपासीपट्टी आनी लागसारच्या वाठारांतल्या जायत्या रहिवाशांनी फावो त्या प्रमाणात आदार दिवपाच्या उपायाक लागून कागाळी उक्तायल्यात. गांधीन भाड्याच्या परिस्थितीक लागून 10,000 सवलत आनी घर मालकीचो दस्तावेज मागलो. मीठ उद्देगांतल्या कामगारां सयत हेरांनी 10,000 आनी बरे रेशन दर्जाचे आनी वेळार सरकारी मजत मागली. जिणेची परिस्थिती सुदारपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो आनी तांची मागणी पुराय जाल्यार वेंचणुकेक आदार दिवपाचें उतर दिलें. गोंयांत जात्रा फेस्ता निमतान लोक व्हडा संख्येन एकठांय येतात आनी हे सण पोरबो उमेदीन आनी एकचारान मनयतात. बिरेस्तारा गोंयची फामाद मयेची माळ्याची जात्रा जाली. ह्या दिसा गोंय तशेंच महाराष्ट्रा सयत भावीक मोया व्हडा संख्येन एकठांय आयले. ह्या निमतान भक्तांनी कुळदैवत केळबाई देवीचें दर्शन घेवन देवीची सेवा केली.
आज सकाळी आंध्र प्रदेशात रायवरम हांगा एक व्हडलो अपघात जालो. एका बसीची आनी टिप्पर लॉरीची धडक जाली. त्या खातीर बसीक व्हडलो उजो लागलो आनी ह्या अपघातात 13 जाणांचो जीव गेलो. क्रिसमस हे व्हडा संख्येन आनी व्हडा दबाज्यान मनयले. गोंयभर ह्या क्रिसमाचे एक बरें चिन्ह मानले वता. व्हडा संख्येन लोक उपस्थित रावन ह्या मासाक लोकांनी प्रार्थना केल्यो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे